सेकंदांनी एकच मिनिटात. दीड मिनिटात एक दीड मिनिटात मतदारसंघातल्या दवर्ली गांवांत हे जेन्ना मडगांवचे रेल्वे स्टेशन जेन्ना सुरू जालें पयलेंच हे क्रॉसींग आमचें दवरलें जाता आनी हो आमचो एक शॉर्ट रोड आहा जर आमी केप्यां सांग्यां रावंडपणार वतले जाल्यार आनी त्या खातीर हो लोक खुबशे लोक हो रोड यूज करतात तेन्ना आमी माननीय आमचे खासदार सदानंद भाई हांकां आमी तो डिफिकल्टी सांगली आनी तेणी तो राज्यसभेन प्रश्न उपस्थित करून आयज हांगासर पळोवपा आयल्या मुद्दाम. आतां हांगा कशें आहा की हांगा थोडोसो जो लँड आहा तो एक्वायर करपा जाय तो ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन आमी खासदार आनी आमी मिटींग घेवन हो प्रश्न सोडोवपा खातीर प्रयत्न करतले आनी म्हाका खूब गॅरंटी आहा की आमचें डबल इंजीन सरकार डेव्हलपमेंट करपाक आमकां केन्ना ना म्हणपाना आनी आमी जितले कितें खर्च आहा तो आमचे खासदार आमकां अवेलेबल करून दितले अशी म्हाका गॅरंटी आहा आनी आमी थोड्याच दिसांनी मुख्यमंत्र्या कडेन मिटींग घेवन आनी जाल्यार मुख्यमंत्र्याकूय ह्या सायडीचेर हाडून आमी हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता कारण ह्या दवर्लीच्या लोकांक खुबश्या वर्सांची मागणी आसा कारण हांगासर जर गेट पडटकूच खुबश्यो गाडयो ब्लॉक जाता स्कुलां वचपाची भुरगीं आसतात तांकां शॉर्ट रोड जर स्कुलांक वयतलो जाल्यार आनी त्या खातीर हें जाता तितले बेगीन हो ब्रीज फ्लायओवर जावपाची खूब गरज आसा ती आमची जातली अशी आमकां अपेक्षा आहा. तें केलें ना आनीक लोकांनी शेता लागून अशें ऑब्जेक्शन केल्लें ताका लागून तो उरिल्लो ना जाल्यार तेन्ना जावन पडटिलो. लोकांचें शेत पिडार करपाक नाका म्हणून तो सायडीन बरे भशेन अलायनमेंट करून लोकांक करचो आनी दवरच्या लोकांक त्रास नाका म्हणून फ्लायओवर जायोच आमकां पूण लोकांक जाय तसो लोकांचें शेत पिडार करून लोकांक सांबाळून करचो जाल्यार दुसरे स्टेटान जायते फ्लायओवर आसता पूण ते ल्हान सुद्दां आसता म्हूण ते बरे भशेन अलायनमेंट करून केल्ले आसता. आमच्या गोंयांत तर बारीक करून जागो आसा थोडे मुंबय वो सिटीन बेंगलोर वो सिटीन तितून गेले जाल्यार पळोवपाक गेले जाल्यार धाकटो लुगार सुद्दां ना तितूंतल्यान ते फ्लायओवर जावं कशें करपा ते बरी टॅक्निकल करून टॅक्नीक काडून काडटा. तशेंच आमचे गोवा गव्हर्मेंट तशेंच सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमचे सदानंद भाईन तेन्ना कडेन आनी पार्लमेंटान हो इश्यू मांडिल्लो आनी तो आयज खुद विजीट करून गेला. तेका आमचे जायते BJPचे कार्यकर्त्यांनी सांगिल्लें पूण ओरली सांगिल्लें तांकां हांगाचो फॅक्ट ते नको आशिल्ले पूण आयज तो येवन हांगा फॅक्ट कितें कळ्ळां तो कळ्ळां आनी फायल कितें आसा ती कळ्ळें आनी आमकांय खबर आहा ती फायल जेन्ना हांव सरपंच आशिल्लो आमची आतां 18 वर्सां जालीं आमी पंचायतीन आसा आनी आमचे सगळो मुद्दो आमकां खबर आसा आनी तशें आतांच हांवें आमचे एक्स मिनिस्टर आवर्तन फुर्तादो फिशरीज मिनिस्टर हाका आतां फोन मारून विचारले अशें आहा बाबा तो म्हणपा लागलो फायल सगळी आहा आमचे पंचायतीन आहा. एक बाबन गटके म्हणून आमचो रेल्वेचो ऑफिसर ताजे कडेन आशिल्ली गोवा मनोहर पारेकर बाईच्या ऑफिसान आशिल्ली आनी आमचे पंचायतीन आशिल्ले आमचे पंचायती म्हणटा रेजोल्युशन आनी कितें एक्वायर जाल्लें तेच आसा पूण फूल फायल मिनिस्टरा कडेन आशिल्ली तशेंच कोंकण रेल्वे कडेन आशिल्ली तशेंच CM कडेन आशिल्ली. ही फायल बरे भशेन स्टडी करची आनी लोकांक जे आमचे दवलेच्या लोकांक शेत आतां पळय शेतां ना लोकांक शेत भरून रोवन पोट भरपाक पडटा ती शेत सांबाळून हो रोड करचो. आमचे एकूय आमकां सगल्यांक जाय सगळे कनेक्टिविटी आमची पंचायत सुद्दां डिफरंट जाल्ली आसा. हो ब्रीज जालो आमची पंचायत एक जातली कित्याक वरती दावल्ली अर्द्या दिकारपाली पडटा ती ब्रीज जाले म्हणटा एक जातली ना आमकां कनेक्टिविटी पडटा परत गेट पडटा आमचे काय आमकां जायत ब्रीज पूण सारको सिस्टमॅटीक करून जाय. नाव कितें तुजें? नांव हरकुला नियासो पंच आतांचो आनी पयलींचो सरपंच. गूगल कर क्या मीटिंग क्या हुआ था आज? आप थे ना कभी क्या हुआ यहाँ पे MP आके मिले? हाँ अभी जो मीटिंग हो गई उसमें बताया गया कि LC 47 के अगेंस्ट एक फ्लाईओवर प्रपोज्ड है. फ्लाईओवर प्रपोज जो है उसके लिए जो हमें लैंड एक्वायर करना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट विल एक्वायर द लैंड एंड कोंकण रेलवे विल फुल्ली कोऑपरेट इन गेटिंग NOC फ्रॉम रेलवे साइड. आपका नाम क्या है? सुबोध थैंक यू. कुमार. सर आपका कुछ डेजिग्नेशन कुछ सीनियर इंजीनियर कोंकण रेलवे ना कोंकण. सीनियर इंजीनियर.